नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बोगस कॉल सेंटराचो पर्दाफाश. अमेरिकन नागरिकांक फटोवपी 18 जाणांक पुलिशेन घेतल्या ताब्यांत. फुडलो तपास सुरू. खणी सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी करचे सहकार्य. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें आवाहन. बाणास्तारी अपघाता उपरांत पुलिशेक आयल्या जाग. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक दितात तालावां. मुर्तीकार जागोवपाक लागल्यात राती. गणपतीच्यो मुर्ती करपाच्या कामाक आयला नेट. बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान आसगांवां बोवाळ. पुलिशेन बंद उडयले विलाचें काम. आनी बेकायदेशीर बांदकामां घेवचो ना खपोवन मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बुधवारा परवरे आल्त तोंडा ह्या वाठारांत अमेरिकनांक फटोवपी बोगस कॉल सेंटर परवरे पुलिसांनी उक्ताडार हाडले. हे कॉल सेंटरांतल्यान 3 चलयां सयत 18 जाणांक अटक केलेले आसा. परवरे पुलिसांनी बोगस कॉल सेंटराचेर धाड घालून 15 लाखांचे 13 लॅपटॉप, 13 मोबायल आनी हेर सामग्री जप्त केलेली आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. सरकारान जो आसा एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मायनिंग सुरू जावपी गांवांतल्या लोकांक येवन समजोवचो आनी 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी जावपाची आसा ती फुडें व्हरची अशी मागणी मुळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केला. सरकार गुड्डिलासांव करून हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचें षडयंत्र करता काय कितें असो प्रश्न मुळगांवच्या लोकांक पडला. 11 तारखेक जी पब्लीक हियरींग गव्हर्मेंटान दवरला तांच्यांनी 40 पंचायती सांगपाचें म्हटल्यार तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमीट केल्लो. तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आहा तो पंचायतीन व्हरोन आपटला. ते 40 पंचायती सोडून दिया जे 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनींग जावपाच्यो आहा तांकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू हेंच्यांनी. अशें 100 गांवांनी ह्यो मायनींग जावपाचें आहा. आता लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युन्सिपालिटी एरियान पडटा. शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां चारूच एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युन्सिपालिटीन आपटला तो समजोवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा. आमी कितली शेपडी बडयली म्हणून कोण आयकचलो ना. कित्याक ही सरकार कितें करता पयशा फुड्यान आनी कॉर्पोरेटा फुड्यान ही सरकार नतमस्तक जाल्लेली आहा. तांकां तेंच्या फुड्यान मागीर कांयच दिसना. तर त्या कारणाक लागून आमची मागणी आसा की ही जनसुनावणी जी 11 तारखेची आहा ती पोस्टपोन करपाची. पयलीं हे 3 पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी एरियान गव्हर्मेंटाचे तुमी रेप्रेझेंटेटीव धाडा आनी तो रिपोर्ट जो कितें तुमी दिला तो लोकांक समजया सो दॅट लोकांनी इन्फॉर्म डिसिजन घेवनी. जे शेतकऱ्यांक नुकसानी जाल्ली आसा ती नुकसानी सगळी तुमी पयलीं भरून दिवची. जे तेंच्यांनी इम्पॅक्ट सगळो शेताचेर जाल्लो आसा, एग्रीकल्चराचेर, आपल्या काजू बागायती आहा, सुपारी बागायती आहा, मय हो शेती प्रधान गांव, तितून सगळो इम्पॅक्ट सामको एकदम वर्स्ट कंडिशन जाल्लें आसा. नॅचरल आमचे रिसोर्सीस जे आसा, उदकाचे झरे आसा, हे तळी आहा ती सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी सगळ्या माती पडलेली आसा. ही पयलीं काडून दिया आनी मागीर तुमी ऑप्शन करा. हो एक सादो 4 लायनीचे आमी लेटर तांकां केलें मायन्स डिपार्टमेंटाक. तेजें आजून आमकां उत्तर ना. हेज्या पयलीं खुबशें केलां. कलेक्टर म्हूण नॉर्थ गोवा कलेक्टर, बिचोले मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यांक ही लेटरां केल्लीं आसा. पूण तेंच्यांनी आजुनूय तेजेर कांयच एक्शन घेयना. काल पासून सीएमांक सुद्दां एक लेटर केलां की बाबा ही आयज जी जनसुनावणी जाता तेजेर आमचो आक्षेप आसा. कित्याक तर
हे जे मिनेर आसा ते रोखडे आपले बारशे करता रोखडे. शेतकऱ्याचे म्हणणे जे आसा ते सरकारान आयकून घेवन त्या प्रमाणे फुडली कारवाई करची. मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान मारला. मायनिंग सुरू जावची ह्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सातत्यान यत्न करता आनी आतां खंय तरी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्नां दिसतात जाल्यार बेरोजगारांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें प्रेमेंद्र शेटान स्पश्ट केलां. सस्टेनेबल मायनिंग सुरू जावचें हे सरकाराचे प्रयत्न आहा आनी ह्या प्रयत्नांक यश येयल्लें आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे मायनिंग खात्याचे मंत्री आहा त्यांच्या प्रयत्नान आयज खंय तरी आमकां एक आशेचें किरण दिसपाक लागला की मायनिंग एक्टिविटी गोंयांत सुरू जातले म्हणून. आनी प्रामुख्यान आमच्या मय भागातसून जे लीज ऑप्शन जाल्ले आहा त्यामुळे आमकांय बी बरें दिसता की ह्यो मायनी पयली बिचोलच्यो चालू जातल्यो. आतां मायनिंग चालू जाता आसतना हे सस्टेनेबल सगळ्या समतोल म्हणजे एनवायरमेंटाचो मागीर आपल्या स्टेक होल्डरांचो आपल्या कामगारांचो आपले शेतकार जे आहा स्टेक होल्डर म्हणजे सगळे येयले भितून आमचे जे शेतकार आसता इफेक्टीव शेतकार आसता मागीर तेसले कामगार आसता बिजनेसमॅन आसता ट्रक ओनर आसता मशीन ओनर आसता हे सगळ्यांक फायदो तांकां जावपाक जाय हेजो सगळ्यांचो समतोल विचार करून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर पूर्ण लक्ष दवरून आसा. सगळ्या घटकांक हेजो लाभ जावचो म्हणजे मायनिंग जर चालू जाली जाल्यार ह्या सगळ्या घटकांक हेजो फायदो जातलो अशा तरेचे तेंचे जे वक्तव्य आसा तेंचे आनी जी तेंची कृती तशीच आसतली हे आमकांय बी विश्वास आहा की हे सगळ्यांक कंट्रोलान दवरून हे मायनिंग घटक चालू जातले. आनी चालू जाल्या नंतर हेजो जो इफेक्ट आसा तो सगळ्या घटकांक मेळटलो इतलेय बी आमकां खात्री सांगूं शकता. बेरोजगार जाल्ले मायनिंगाचेच इंडस्ट्रींतले लोक तांकां घेवपाक लागून परत कामाक घेवपाक लागून सरकारान खुबशे यत्न केल्ले आसा आनी सरकार तांकां लागून खूब प्रयत्न करीत आहा की तांकां परत कामाक घेवचे तेंचे मॉनिटरी लॉस जावचे न्हू अशे खूब प्रयत्न करीत आहा. आयज काही घटक जे आसतात ते खंय तरी सोसायटीन वेगवेगळे तरेची रुमर्स तयार करता आनी अगेन्स्ट द एक्टिविटी हांगासर लोकांक भडकोवन घालता. ते भडकोवन घालचे न्हू सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी हो विश्वास दवरून ज्या पद्दतीन आमी मायनिंग सुरू करूंक सोदता सरकार जसो सस्टेनेबल मायनिंग सगळो समतोल दवरून जे मायनिंग चालू करपाक जाय त्या पद्दतीन कटिबद्ध आसतले. सोऱ्याच्या गुवळेंत मोटार चालकान 2 दिसां पयलीं भाणास्तारी मोटार आनी दुचाकींक धपको दिवन तिगांचो जीव घेतिल्ल्यान आतां येरादारी पुलीस जागे जाल्यात. मंगळारा गोंयभर खुबशा सुवातांनी पुलिसांनी नाकाबंदी करून पियोन गाडी चलोवप्या आड कारवाय केली. पेडणे येरादारी पुलिशेन चोपड्या नाक्या कुशीक मोहीम राबयली. सोरो पियोन वाहन चलोवप्यांचेर पुलिशेन कारवाय केली. चवथ म्हटल्यार गोंयकारांची सगळ्यांत व्हडली उमेदीची परब. चवथीक आजून 1 म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. असोच एक वाळपयचो मुर्तीकार अशोक मांद्रेकार पळयात ताच्या चित्रशाळेंतले कांय खीण. नागपंचम जाले उपरांत रंगोवपाच्या कामाक तो सुरवात करतलो अशें ताणें सांगलां. हांव गोंयासून जाली 30 वर्सां हांव गणपती करता. हांव ल्हानपणा पासून गणपती म्हाका आवड आहा. हांव पयलीं आमच्या मामागेर काम केलें.
मागीर हांव मागीर गोविंद शेट म्हणटा तेंचे कडेन काम केलें थंय हांव शिकलां. तुमकां अशें दिसना की तुमची कार्यशाळा बी आसपाची अशी? ना ती परिस्थितीक लागून हें करूंक ना. तुम्ही पूण रेग्युलर तुम्ही वर्साचे सपोर्ट कोणाचोच ना, ताका लागून भायर येयलां हांव काम करपाक. पूण तुमकां हांगासर समाधान दिसता? हय दुसरें चलता म्हणून बरें वेवस्थीत चलता म्हणून येता हांगासर. तुम्ही आयची भुरग्यांक अशें म्हणजे कितें सांगूंक सोदता की भुरग्यांनी कितें करूं? भुरग्यांक आतां माती आज जावचें म्हणून भुरग्यांक हें जाता त्रास जाता. तर लोकांक वय जाल्यार बरें काम करपाचें बसून सुशेगाद आनी पगार घेवपाचो. हे कामां कोण हात घालिना. नागपंचम जावन नागपंचम जाली काय पेंटींग सुरू. आसगांवां काल रातच्या 10:15 वरांचेर बेकायदेशीर बांदकाम चालू आशिल्ल्यांचे थळाव्यांच्या नजरेक आयले. पुलिसांक कळटकीच पुलिसांनी घटनाथळाचेर येवन हें काम बंद उडयलें. ह्या विलाची कोर्टान केस चालू आसतना हे अशें कशें बेकायदेशीर काम करतात हाचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बेकायदेशीर कामां करप्यांचेर कारवाय करची म्हणून थळाव्यांची मागणी. केस ऑलरेडी हितून कोर्टान आहा आनी हेंच्यांनी इनलिगल आपलें कन्स्ट्रक्शन चालू आतां जाली 9:30. म्हाका सांग हेंकां परमिशन कोणी दिला? पंचायतीन दिला जावं कसले हें आसा पळय तेंच्यान परमिशन दिला? हे टोटल इनलिगल. आतां म्हाका सांग तेंचो येदो व्हडलो ट्रक येयला थंय बेतो घालता. दिसाचें काम चलना? दिसाचें काम स्लो आसता तेंचें, रातचेच फास्ट जाता. ते आमचे 14 तारखेर आमची डेट आहे. ह्या कारणाक लागून हे बेगीन आपलो विला रेडी करता. हे आतां रातचे कितले दीस जाले चालूच आहा तेंचें. कसलो प्रोजेक्ट आहा हो प्रोजेक्ट 11 विला येता. फाटल्या दिसांनी आमी ह्याच विलांक लागून व्हडले हे केल्ले मोर्चा येयल्लो. ते मोर्चाक लागून आतां आमची जी केस आहा पळय आमच्या हेचेर स्टे येयल्या. सो ते म्हणटा कितें आमकां स्टे येयल्या पण आमी म्हणटा तुमी रातचे कित्याक करता, दिसाचे कित्याक करिना? उबे तो अशी रातचो घालूंक पण दिसाचो घालूंक जाय न्हू. मग खंय तरी दुबाव हांकां कोण तरी पॉलिटिकल लिडर कोण तरी हेल्प करता न्हू. आम्ही ॲक्च्युली नॉर्मली हांगा खेळोंक येता तेन्ना लक्षांत येयलें की हांगासर अजून काम चालू आसा हेंचें कन्स्ट्रक्शनाचें. सो आमी कितें केलें पयलीं पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी हेजो प्रूफ म्हणून आमी तो व्हिडियो तेंचो फेसबुकार लायव्ह केले. कित्याक हे फाल्यां परत ना म्हणटले, कित्याक ऑलरेडी हेंच्या आमी 2-3 फावटी कामां अशी बंद केलेली. आनी हेजो इंजिनियर सुपरवायझर जो आहा पळय जल्मी म्हणून एक भुरगो तो लास्ट टायम आमकां मेळ्ळो आनी तेणी प्रॉमीस केल्लें की आमी बाबा आपणाक एक वारी सोड आमचो गांवचो आनी हें, आनी ताका आमी ताका सोडलेलो. आनी आयज अशी परिस्थिती येयल्या हे भायरसून लोक येयलेले आहात ते सांगतात तुका बरे भशेन सांगता नाल्यार आपणाचो हात उखलतलो म्हणून. सो कितली दादागिरी ह्या बिल्डराच्या नादान हे जल्मी म्हणून भुरगो करता पळय कळना नका कित्याक चल्ला पळय तें. एक व्हडली दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार कोर्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आसतना आमी सांगलेले ती आपली स्प्रिंग हेचेर दाखोवंक ना म्हणून पंचायतीन ताका लागून तेंचे रिवोक केल्लेले. आनी इतले आसतना तांकां परत खंयच्या फाटल्या दारांच्यान तांकां परमिशन दिलें काम चालू करपाक. ज्या कारणाक लागून आमी झगडटाले आमची झर वाटोवपाक, आयज खंय तरी दुर्दैवान तेंची आमची झर कंप्लीट डिस्ट्रॉय केल्ली आसा. हो तुमकां एक 16 ऑक्टोबराचो एक फोटो दाखयता हांव. हो तुमकां पळोवंक शकता. 16 ऑक्टोबराक आमी सगळी झर कंप्लीट साफ केलेली आनी पळयलेले. आतां ही तुमकां जी वयर 2 पायपां दिसतात एक्च्युली तो नॅचरल फ्लो ऑक्टोबर म्हयन्यान हो फ्लो बंद जाला. ऑक्टोबर म्हयन्यान इतले दुर्दैव आमचे की आनी सरपंच आनी हे बाकीचे पंच मेंबर तांकां सपोर्ट करता. हे दुर्दैवाची गोष्ट. 16 ऑक्टोबराक आयतारची आमी केल्लेली ही गजाल. जिओलॉजिस्ट हाडलेलो आनी तांकां आमी सांगलेलें की बाबा आमची झरीक वाटोवपाक हें करा. पंचायतीन आमी पॉयंट रेज केलो ते कॉन्क्रीट आन्सर दिवपाक कांयच रेडी ना. वास्को बाजारांत चलपी बेकायदेशीर आनी अतिक्रमणांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिली. पयलीं 2 फावटी बेकायदेशीर गाडयो घालप्यांचेर कारवाय केल्ली. हालींसराक चडांत चड ज्येश्ठ नागरिकांच्यो कागाळी येवपाक लागल्या. देखून बेकायदेशीर अतिक्रमणां खपोवन घेवचे नात अशें बोरकारान स्पश्ट केलें. ऑलरेडी पयलीं 2-3 फावटी एनक्रोचमेंट करून थंयसर काडलेले आमी पूण ते परत येवपाक लागले सर. म्हणून आतां लास्ट आनी फायनल आमी तांकां सांगलेलें आनी ऑलरेडी आमी आमचे MI आनी आमचे लेबर वचून ते क्लियर केलेले आहा. आमकां खुबशे कंप्लेंट येयले आमचे सिनियर सिटीजना कडसून आहा, सांगोकारा कडसून तेणी आपणाचेर हें केलें कित्याक वेहिकल्स लावपाक मेळना. आनी आमी आतां स्ट्रिक्टली धरला जे इनलिगल खंय बसता थंयसर आमी ते क्लियर करतले हें आमी आश्वासन दिलां, लोकांकूय दिलां आनी सिनियर सिटीजनांकूय सांगलां. तशेंच हांवें आमच्या चीफ ऑफिसर आमचो जयंत तारीकूय सांगलां तूं एक्शन घे. खंयचोच कावन्सिलर जर खंय तुमकां इनवॉल्व बीन जाता जाल्यार तुमी म्हाका नांव दिवचें म्हणून
त्याने ऑलरेडी सगळ्या MLAकूय सांगलेलें आसा बाबा तुमी आनी मदीं पडनाका कित्याक स्ट्रिक्टली कोर्टाची ऑर्डर पासून येयलेली आसा म्हणून आमी लोकांक त्रास जावपाक जायना अशें तुमी मर्यादीन तुमचें काम करात आमकां प्रॉब्लेम काय ना पूण मर्यादेच्या भायर कितें येतलें जाल्यार म्युन्सिपालिटी एक्शन घेतली. दक्षिण गोंयांत TCP बिल्डिंगेंत फाटले कितलेशेच दीस जाले लिफ्ट बंद आसा. कार्यालयांत येवपी ज्येश्ठ नागरिकांक सोपाणा वयल्यान यो वच करपाक त्रास जाता. प्रशासनान तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मेनिनो फर्नांडिसान केल्या. TCPची लिफ्ट 4th फ्लोर आतां चलना आनी हांव एकली सिनियर सिटीजन आयज इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम कोलवा हांव म्हणजे कोणाय फायल घेवन येयलो पयर म्हाका तेमी तेंगेले इंजिनियरान आपयलो इट्स ऑलमोस्ट ती बायल सिनियर सिटीजन 60 years old ते परत घेवन ते खरें चलो जालां ही जाल्यार आतां आनी 3 दीस आज परत येयलो परतूय तेंच आज हांव खूद गेला ते आपणाक जायना म्हणे आपणा चेस्ट पेन जाता येता हें TCP कोण आहा तें TCPन चोयचें वर हिंगा लोकल MLA कोण आहा तें चोयचें आनी त्रास जाताय लोकांक साद्या मनशा लोकांक त्रास जाता सिनियर सिटीजन बी येता तांकां चलो जायना आयज ती मुगेली आज आपण हेल्प करूंक वतालो ती बायल म्हणून मुको जायना बाबा मुगे ऑर्डर दुखता तुका जाय जाल्यार पावर अटेंड करून दिता तूं एज मुगेलो ऑथॉरिटी म्हूण वचून TCP दी आनी घे कित्याक असले त्रास जाता हिंगा MLA पळोवपा जाय कितें जाता तें आनी इतले त्रास जाता हांवें स्टाफ हांवें वचून दुसरें हांवें तिका सुलेकार हांवें चालले तेगे हें आहा तो ऑफिसर ताकी जालें बाबा कितें म्हणटा चलना लिफ्ट कितले दिसा जायते दीस जाले बट तुमी कित्याक कंप्लेन करना तूं ऑफिस बंद करपाचें तेम स्ट्रायकार वचपाचें आमी ऑफिस हें बंद करताय म्हूण स्ट्रायकार मागीर दिसता हें तो तेम केलें न्हू स्टाफानूय इतले त्रास जाताय मागीर दुसऱ्यान आनी एकले स्टाफ हांवें इंजिनियर बाब कितें जालें परत हांवें ताका सेन्स आहा कोण आनी केन्ना लोकांक हेल्प करता जेव्हा फायली व्हरयल्या ते सांगता सकयल हे वचूंक जायना म्हाका एक बराबर वता इन्स्पेक्शनाक सगळीं मातशें हे त्रास जाता त्या लोकल सायंक इतले त्रास जाता आनी कोण TCP ही म्हाका जाल्या ही आनी दुसऱ्या जाय न्हू आनी सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता ते मातशें बंद करचें MLA इंटरफियराच्या व TCP वर सगळें हिंगा चोवन घेवचें आनी मातशें करून दिवचें चड त्रास जावपा दिवंक जायना लोकांक. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात मर्सडीज गाडयेंतल्या मेघना सावर्डेकराक कोर्टान थकाय दिल्या. सद्याक तरी तिका अटक करची न्हय असो आदेश कोर्टान दिला. मेघना सावर्डेकराक पुलीस स्टेशनात हाडटा म्हणून सांगून पुलिसांचे उतर नेगार. मजगती अटक केल्ल्या परेश सावर्डेकराची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दिसांनी वाडयली. बाणास्तारी अपघात प्रकरणातले मर्सडीज गाडयेंतल्या मेघना सावर्डेकराक अटक करात म्हणून सुमार 1000भर लोक म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले. बायलेक अटक करची ही मागणे खातीर पुलिसां वांगडा लोकांनी वादूय घातलो पूण लोकांच्या प्रस्नाक पुलिशेन भलत्योच जापो दिल्यो. निमाणे कडेन लोकांचो रुद्र अवतार पळोवन DYSP आशिश शिरोडकारान मेघना सावर्डेकराक बुधवारा पुलीस स्टेशनाचेर हाडपाचें तोंडी उतर दिल्लें. गाडी आसा पळय खबर ना त्यांना तुम्ही दोन्ही ड्रायव्हरांक अरेस्ट करून काढलो. आम्ही त्याचे स्टेटमेंट घेतला त्यांना मेन ड्रायव्हर म्हणून मागतो. आशिष शिरोडकराच्या तोंडी आश्वासना उपरांत लोक घरा गेले. मजगती बुधवारा फोंडेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान अटक केल्ल्या परेश सावर्डेकराचो रिमांड आनीक 5 दिसां खातीर वाडयला. मेघना सावर्डेकराक अटक करपाची मागणी घेवन बुधवारा दिवाडचे लोक परतून म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना भायर जमले. हे वेळार पुलीस बंदोबस्त बरोच वाडयल्लो. मात मेघनाक 12 पयलीं पुलीस स्टेशनार हाडटा म्हणून सांगपी पुलीस आपल्या उतराक नेगार गेले. आमी तिचो सोद घेता म्हणून सांगपी पुलिसांनी लोकांक फटयले. जो मेरेन मेघनाक हाडिना तो मेरेन हांगाच्यान हलचे नात अशी भुमिका लोकांनी घेतल्या. एका आमच्या गांव भावाचे घरदार लुटला सो आमकांय प्रॉब्लेम ना आम्ही हांगाच रावता. ती गाडी सर हांगाच रावतले आमचो आसा तोय लोक येतलो हांगासर रावतले आमी. कालच्यान हांगासर येवन आमी एक एज्युकेशन मांडलेलें हांगासर की आमकां ती बायलेक हाडून तिचे कडेन इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून. आमकांय खरें खबर ना कोण आसलो कोण नासलो आमी हेचेर ब्लायंडली विश्वास दवरूंक ना. हें सगळ्यांनी नोट करचें की आमी कोणाचेर दवरूंक ना बट आमकां एक एज अ ओनर म्हणून गाडयेचें हांगासर जाय म्हणून कालच्यान आमी हांगासर रावले. काल गेले आमकां DYSP सांगलें 12 म्हणल्यार तिका हांगासर हाडटा म्हणून ते
पूण 12 जावन गेली 2 जाली तरी तेंच्या हांगा 2 मिनटांनी येता येता हांगा येवन रावले आमी मोबायला ती हांगासर पावना तेका खंय हाडलो हांगासर PI येयलो PI सांगलें आतां आपल्याक आनीक 24 वरां दी म्हणटा PI ती आपल्याक गावना म्हणटा मागीर हेजेर आमी आतां कसो ट्रस्ट करपाचो आमकां कांय कळना सकाळच्यान भुरगे हांगासर ना चाव ना आजून जेवंक सुद्दां हांगासर रावले आनी आमी तरी रावतले आमकां फक्त तेणी आन्सर दिवचे बाबा तिका केन्ना हांगासर हाडटा आनी तिका हाडल्या शिवाय हांगासर आमी हाडचे ना आतां हांगासर फक्त आमी 40-50 जाण आसतले पूण आमचो काल गांव एकटी जाल्लो पळय तसो गांव न्हू आख्खें गोंय एकटी जावपाक लागचो ना हेंय हांव सांगता अशें आमचे सगळे भुरगे हांगासर रावले अवधूचेर आमी रावन त्रास जाले आमकां खूब सारके कित्याक आमचे एक गांव भावाची एक आवय बापूय मेल्लो आसा तो एक आमचो सारको भुरगो म्हटल्यार सारको बरो भुरगो कळ्ळें आमकां खूब त्रास जाले म्हणून आमी हांगासर इतले तळमळटा हांगासर तांकां सांगून ती खंय आसा आमी वचून हाडटा तिका आनी आमकां डिवायएसपीन एश्युअर केल्लें पर्सनली प्रॉमीस केल्ली की 12 पयलीं हाडटा म्हणून तरी आमी एक्सटेंशन दिता आमी 5 पर्यंत रावता कित्याक बायल मनशे कायद्या प्रमाणे 5 भायर जाल्यार हाडपाक मेळना सो आमी 5 सुद्दां तुमकां एक्सटेंशन दिता 5 पयलीं आमकां हाडून दाखया हांगा मजगती मेघनाथ सावड्डेकरान उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला कोर्टान मेघनाक थकायतीतना सद्याक तरी तिका अटक करूं नाकात म्हणून निर्देश दिल्यात मेघनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 16 ऑगस्टाक सुनवाय जातली ह्या एकूण प्रकरणात पुलिसांच्या तपासाचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला राजकीय चेपणाक लागून मेघनाक साल्वार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोपूय जावपाक लागला देखून लोक आता कितें भूमिका घेतात हाचे कडेन लक्ष लागून रावला हांगासर खंय तरी पुलिसाचो फेलियर आनी कमीपणां आमकां दिसता हितून कळटा कितें प्रेशरायज आसा आमी आमकां कालूच खबर आसलें कितें येवचेच ना हांगासर हाडचेच ना कालूच सांगलें ऑर्डर सिच्युएशन कांयच उरोंक ना ही सारकी आमकां लॉस एक्सिडेंटल केस जावं और क्रायम केसीस जावं गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ना उरोंक ज्याचो पयसो त्याचो कायदो आनी तो CM सुद्दां थंय आसून सांगता थंय रावन सांगता तो की ही केस म्हणटा तो पुलिसांचेर आहा पुलीस करतले CMान येवन पयलीं लोकांक सामान्य लोकांक पयलीं सांगपाचें बाबा आपूण पळयता आमी सांगता करता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून तो PI सुद्दां काल DYSP सांगतालो की केस ही तुमची काबार मिटतली हांगासर म्हणून खंयच्या हाचेर सांगता तुमी खंयच्या हाचेर सांगता हे आमी आसलेले आमकां हांगासर उडयतले भितर आमचो आवय बापूय कित्याक घेवन येयलो जेल आमकां पळोवपाक आनी तांकां VIP ट्रिटमेंट हांगासर कित्या खातीर हे आतां लोक येयले ते कित्या खातीर इतले नमस्कार आमी आयज म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर आसा जे बाणस्तारीक गेले 2 दीस पयलीं भीषण अपघात जाल्लो त्या अपघाताची अपडेट घेवन आसा आयज तो परेश ताका आयज जिल्हा सत्र न्यायालयात गेल्लो आनी ताका आज 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा पोलीस कस्टडी रिमांड मारलेलो आसा ताका आनी आयज जो PI आमकां सांगला की तेजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा काल जो डिमांड आशिल्लो ते बायलेक बेगीन अरेस्ट करा 12 पयलीं अरेस्ट करता म्हणून DYSP आशिश शिरोडकरान आश्वासन दिलें लोकांक तेन्ना जमाव गेल्लो हांगसरलो आयज पयल्या 12 जाली क्रॉस जाली 3 जायत आयली जो 2.5 जाली आजून पर्यंत ताका अरेस्ट करूं ना म्हणून गावडे PI जो आसा तो सांगता की ताका इन्व्हेस्टिगेट करपाक गेल्ले तो मेळना ती सद्याक गोंयांत ना म्हणटा तो खंयच मेळना आमकां आमची टीम सद्याक तांकां चालू आसा धरपाक आनी हांगा जो जमाव आसा पोलीस स्टेशनाचे भायर पांयच्या तांकां अरेस्ट करा म्हणटा आतां आमी जे पयला तुमी की PI तांकां सांगला की 24 वरां भितर आपल्याक एक 24 वरां दी आपूण 24 वरां भितर तिका अरेस्ट करता पूण हे कशेंच मानपाक तयार ना सद्या आजून मेरेन तरी सगळे जमाव हांगा आसा अपडेट घेवन आयले आमी गोमंतक TV खातीर म्हाड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर पर्येचे आमदार देवया राणेन बाणास्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचेर आपले दुख्ख व्यक्त केलें ह्या घटनेचेर सक्त कारवाय जावपाक जाय जेन्ना अशी चूक जाता तेन्ना आपणें स्वता जावन आपली चूक मान्य करपाक जाय अशी भावना देवया राणेन व्यक्त केली goes out to the families like म्हाका दिसता 5 families it's not about individuals 5 families दिसता म्हाका totally destroyed म्हणटा कशें आनी I really feel very sad about what has happened. I feel it has to be a very fair investigation and whatever has happened, I feel every person should have their responsibility. We all should have a social responsibility. If something has happened, I mean you have gone, suppose I was in that place and suppose I had done it and it has happened with me, I would have, like I'm talking personally from my point of view, I would have gone and surrendered myself and I would have said yes, I'm really sorry for what has happened and it has happened
because of me and because of whatever, maybe under the influence of alcohol or sometimes you just lose control of a car. Sometimes you don't know. So many things happen, but whatever it is, if it has happened because of you, you are the reason of what has happened. And police are doing the investigations. I think every person should come forward and accept it, that I'm sorry that it has happened, but like, you know, when this happened, I was not in Goa, आणि खूप वाईट दिसले ऐकून अशें. आणि my daughter who was with me, first question she asked me was, Mama, I told her first before she said, I said, remember this, I said, if you were behind that wheel and it had happened, and suppose you had gone and done something like this, I said, I would have taken you to the police myself. And she said, you know, I just wanted to hear this from you, whether you would do it or you wouldn't. I said, yes, just because you are so and so, that doesn't give you the right to do what you have to. You know, life is not cheap. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.